हालेलुया 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 हरगान तुका जेसु महिमा तुका जेसु ग्लाब तुका जेसु वंदन तुका जेसु वैभव तुका जरदान तुका जनामान तुका जेसु प्रणाम तुका जो बलिस्तान जी जय तुका जो उज्जान तुका सलाम जी हालेलुया thank you father thank you jesus thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord praise the lord glory and mighty god hallelujah hallelujah thank you jesus thank you lord thank you lord thank you lord hallelujah 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 worship lord jesus hallelujah 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 वंदन तुका जेसु वैभव तुका जरदान hallelujah hallelujah thank you lord thank you father जय जय तुका जेसु उज्जान तुका सलाम जेसु हालेलुया 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 praise the lord hallelujah hallelujah praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah thank you jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord तुमका समेस्तांक और तो स्वागत मागता सकाळच्या वेळार कालच्या संजेर आमकां ऑनलायन येवंक जावनातलें कित्याक म्हळ्यार थोडे करंटाचे इश्यू आसले वरवीं समस्या जाले बंद करचें पडलें पण आज ह्या सकाळच्या वेळार परत ते आराम करना खंडीत जावन आज हे थोडो वेळ देवाची स्तुती करूंक देवाक अर्घां दिवंक देवाची महिमा वाकूंक आनी देवान कितें आमकां संदेश दिवंक आशेता तो संदेश आमी कान घेवंक उतार आमी आयकूंक कृपा आदार आज आमी मागया तुमकां समेस्तांक व्हरतो स्वागत मागता आनी खंडीत जावन सगळो दीस समेस्त सांगता करसूंक एक बळादीक सकत आमकां आज मेळटली आमची मागणी कितें आसात आमचे विनवण्यो कितें आसात ते सगळे समर्पण कर दिवन ह्या वेळार तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागतले हांव देखून सक्कट सांगता म्हळ्यार देवाची स्तुती करया देवाची आमी अर्घां दिवन हे प्रतीक जावन ह्या मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ कशें झोम भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर उणीतेकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक दिसा दिन दिसात आनी सदां सर्वता आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचें उतर आमकां सांगता तो फकत आमच्या सांगता रावोंक आशेता आनी ताचे सगळे कश्ट जावंक पुरो ताणें सुसले ते अनवर जावंक पुरो ताणें ते सुसले सगळे ते माराचे गायाचे सगळी दूख जावंक पुरो त्या कुर्सार 3 वरां काळोवन ती सुसली दूख सगळे म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर कुर्साचो अर्थ इतलोच बाचावेचो संकेत जावन म्हज्या आनी तुज्या पातका खातीर म्हज्या आनी तुज्या गुन्यांवा खातीर म्हाका आनी तुका बक्षुंच्या खातीर एक व्हडल्या रितीन देवान आमकां एक कुरीस तो बाचावेचो संकेत जावन दिला न्ही जावन तो एक सलबोनेचो संकेत जावन आसलो तो जेजून बाचावेचो संकेत जावन बदलिलो आनी ताची स्तुती करूंक ताणें आमकां त्या कुर्सा तावणी उलो दिला ताची स्तुती करतल्यांक कशें तो जेरुसलेमाची ताचो जैतवंत प्रवेश करता आसतना लोकांनी ताची स्तुती केली लोकांनी ताका अर्घां दिली तो एक सर्गीतावन देवून आयिल्लो देवाचो पूत आमचो राय म्हणून तांणी ओपून काण गेले आनी देवाची स्तुती करून जायत्यांनी तांकां आड आयले पूण जेजून इतलेंच सांगलें जर ते स्तुती करिनात जाल्यार हे फातरूच स्तुती करतले म्हणून देखून आमी त्या फातरांक त्या दर्याक त्या खंयच्याय गुड्या दोंगरांक स्तुती करूंक सोडचें नाका जेन्ना गुडे दोंगर स्तुती करतात जाल्यार कितें पुरा घडलें म्हणून आमी पळयता देखून मनशांनी आमी देवाची स्तुती केल्यार देवाक अर्घां दिल्यार अल्या पुरा अनावतान अल्या पुरा अनवरांतल्यान आमकां भायर येवंक जाता कित्याक देव आमकां रक्षण दिता देवाची स्तुती करतना देवाक अर्घां दितना देवाक महिमा जाता आनी खंडीत जावन आमकां बाचावेच्या वाटेर तो आमकां चलयता देखून आमी देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाची महिमा वाखनया सबीत गीत गावन आमी देवाची महिमा आमी वाखनया कित्याक सरेस्पर देव आमच्या सांगाता जी येता वय जाल्यार आमी स्तुतीचें सिंहासन ताका आमी दिवंक शकतले कित्याक स्तुती सिंहासन ताचें वर्तें एक सिंहासन जावन आसा किर्तनाच्या ग्रंथांत आनी किर्तनाच्या ग्रंथांत 22व्या अध्यायांत आमकां तो सांगता ह्या वेळार किर्तनाच्या ग्रंथांत 22व्या अध्यायांत तो आमकां सांगता आमकां समेस्तांक
आमी स्तुती करतना आमच्या स्तुतीच्या सिंहासनार तो राखून आसा आनी वस्ती करता म्हूण सांगता. देखून आमी देवाची महिमा अभिव्यक्तया निरंतरी एगडीभर स्तुती करिया. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, हगळशीत हांव तुका जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू, हरसिल हांव जेजू. थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Irababare khalabaraga, shandarabare karabale rakale Jesus. And the mighty anointing of the Holy Spirit come upon us. Jesus तुका कळजंता तुका अर्गंदिता, तुझी स्तुती करता, तुका मान करता, तुका उगळशिता, तुका लालयता, तुका आशेता, तुका शरणागत जाता. आमचे सगळे जिवीत तुका समर्पण कर दिता. आणि जेजू तुझी दैविक सकत आमचे ते वाळय म्हणून मागता. काकुळची जो सागर तूं जावन आसलेलो काकुळच्या सागरांत आमकां बुडय म्हणून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. ऐरा बाबरे खलबरे दे शंदर बरे करबले रकल जीसस. And the mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. हर गां तुका जेजू, महिमा तुका गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, उगळिस्ता जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू, हरसिल जेजू. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus हर गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. देखून आज थोडो वेळ देवाचें उतार आमी आयकुया. आज देवाचें उतर आमी कालच्यान तें उतार आमकां काल कंटिन्युएशन करूंक जावना. देखून आज तें उतार आज आमी आयकुया. आनी उतरां आमकां सांगलां देवाचो ताळो आमी कशें आयकुचें गे म्हणून. देवाचो ताळो आमी कशें आयकुचें, देवाच्या ताळ्याक हांवें कशें कान दिवचें, देवाच्या ताळ्याक हांवें कशें रिस्पॉन्स करचें, आमकां कशें कळटा तें देवाचो ताळो कसो आमी आयकुचो गे म्हणून. देखून देवाचें उतर आज आमी आयकुया. प्रत्येक जावन पयलें जुवांचो वांजेल 10वो अध्याय, जुवांचो वांजेल 10वो अध्याय 3रे वाक्य. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 3 अशें सांगता. हाका राखवल धार काडटा, बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात, आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. आतां पयले स्वता रे बकरे कोण. आज जेजू म्हजो आनी तुजो गवळी जाल्यार हांव आनी तूं ताचे बकरे. जेजू आमी ओपन कान घेता जाल्यार जेजू आमचो बरो गवळी म्हणून आमी ओपन कान घेता जाल्यार ह्या तो जेजू बरो गवळी म्हणून हांव सतमंता जाल्यार आनी खंडीत जावन तो गवळी तो आमचो जाल्ल्या वरवीं आमी ताचे शेळयो जाता. तर बकरे कोण आमी. ताच्या ताळ्याक कान दितात ते नीज बकरे म्हणून सांगता. पळया ताच्या ताळ्याक कान दितात. पळया ताच्या ताळ्याक कान दितात आनी आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान तो उलो मारता. देखून म्हाका आनी तुका एक नांव दिलां, म्हज्या आनी तुज्या नांवान तो म्हाका आनी तुका उलो मारता. आनी तो उलो मारता तो आमकां तो भायर व्हरता. कालीत घरांत जियोंक 4 वण दिवप जियोंक तो आमकां सोडिना, बगर आमकां भायर व्हरता. कित्याक देवाक साक्ष जावंक, बरीं कामां करूंक, समाजेन, कुटुंबान आनी फिरगजेन, वाड्यान खंयच्या बरीं कामां करूंक तो आमकां भायर व्हरता. देखून आमी देवाच्या ताळ्याक कान दिवचे शेळयो आमी जायसय. देव आमकां उलयता आमचे कडेन, तो आमकां आमच्या नांवान उलो करता. जर म्हाका आनी तुका तें आयकना जाल्यार, हांव आनी तूं ताका कान दिना जाल्यार तर आमी कशें ताचे कांशा भुरगीं जावचें, कांशा बकरे कशें जावचें. देखून आमी समजून काण घेवचें. देखून देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिवचें. देवाचो ताळो आमकां आयकुचें बरी खंडीत देव करता. आयकोंक जातात कित्याक जायनातले संचे गडीत आसले जाल्यार तो हांगा सांगतो आसलो. हांगा सांगला, क्लियर सांगला. पळया एक बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात, दुसरे आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान तो उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. कित्याक मिसावान भायर व्हरता जावंक बरो, पिडेस्तांक बरी भलायकी दिवंक तुका भायर व्हरता जावंक बरो,
ह्या खंयचे समाज सेवेक तुका भायर व्हरता जावंक पुरो, ह्या तुजी फिरगेच्यान दिल्ली सेवा दिवंक तुका भायर व्हरता जावंक पुरो, तुज्या वाड्यान दिल्ली सेवा दिवंक तुका भायर व्हरता जावंक पुरो, तो भायर व्हरता. जर ताच्या ताळ्याक आमी कान दिना जाल्यार आमी भायर वयचें कशें, आमी मिनिस्ट्री करची कशी, आमी बरीं कामां करची कशीं. देखून पयल्या सुवातेर देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिवंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिवंक जाय म्हण सांगता. देखून आमी देवाचें उतर मुखार आमकां सांगता. देवाचें उतर किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचल्यार, किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचल्यार ते काडया आमी. तुमचे थंय बायबल आसा जाल्यार कान वाचूंक सुरू करा. 28 अध्यायांत 28 पयलें वाक्य, 28 पयलें वाक्य. तुका सर्वेस्परा हांव उलो मारतां. पळया दावीद राय कितें म्हणटा, सर्वेस्परा तुका हांव उलो मारतां. म्हज्या खडपा, खडप म्हळ्यार भावार्थ, खडप म्हाका आयकोंक इन्कार करिनाका, म्हाका आयकोंक इन्कार करिनाका. जर तूं म्हाका चीत दिनाय, फोंडान देवले जाल्यार बरी हांव जातलो. पळया जर देव म्हज्या ताळ्याक कान दिना जाल्यार हांव फोंडान देवलेले बरी जातलो. तशेंच देवाच्या ताळ्याक हांव कान दिना जाल्यार हांव फोंडान देवले बरीच जातलो. दोनी संगती एकत. जर देव म्हज्या ताळ्याक कान दिना जाल्यार हांव फोंडान देवले बरी जातलो. जर देवाच्या ताळ्याक हांव कान दिना जाल्यार हांव ही फोंडान देवले बरीच जातलो. दोनी एक्शन म्हाकाच दोनी. देखून सोम्याच्या ताळ्याक पयलें कान दी, ते दाळा तुज्या ताळ्याक देव कान दिता. सोम्याच्या ताळ्याक तूं कान दी, ते दाळा तुज्या ताळ्याक सोमी कान दिता. देखून मस्तपटी अल्यो संगती आमच्या जिवितांत घडता आसतना सोम्याच्या ताळ्याक आमी कान दिना. आमी आमचीच खुशी करता, आमकां कितें जाय जाल्लें बरी करता. पूण देवाच्या ताळ्याक कान दिताय जाल्यार देव कितें तुजे कडेन उलयता म्हण जाल्यार तुज्या सायलंटांत देव तुजे कडेन उलयता. तुज्या बोबेंत देव तुजे कडेन उलयना, तुज्या सायलंटान देव तुजे कडेन उलयता. देखून हर एक मागणें केल्या उपरांत थोडो वेळ तरी सायलंट बसचें हें आमचें काम जावन आसा. गडबड करची न्हय. देखून आमकां काल संवय जाल्या म्हळ्यार आमच्या गॅरेजमेंट रिन्युवलांत पयलें पुरा सायलंट प्रेयर म्हण आसतालें. आतां पुरा तें सायलंट प्रेयर आमकां दिसना, आमच्या दोळ्यांक दिसना. तें आसूं की ना आतां खाली प्रेज एंड वर्शीप करचें, एक गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करचें तितलेंच. सायलंट ना. सायलंट कित्याक जायचें म्हळ्यार, सायलंट जायचें म्हळ्यार देवाचो ताळो आयकोंक तुवें सायलंट जायचें. देव गडगड जगल्यानांत उलोवना, देव भुंयकांपड्यांत उलोवना, देव वाऱ्या वादळांत उलोवना. देव सायलंटान उलयलो. एक निशांत वातावरणांत एक बरें एक वारें वळतना सायलंट जावन देव प्रवाद्या कडेन उलयलो. गडबड करून देव उलयना. देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचो ताळो आयकचें जाल्यार सायलंट जावन बसचें म्हजें आनी तुजें काम जावन आसा. सायलंट माग, प्रेज एंड वर्शीप कर, वर्ड ऑफ गॉड आयक, मागीर सायलंट जा. देवाक तुजे कडेन उलोवंक सोड, देवाक तुजे कडेन उलोवंक सोड. पयलें पुरो आमी मागण्या जमत ह्यो कंडक्ट करता आसतना फिरगेच्यांनी वचून आमी तांकां एक सायलंट दिताल्या. सायलंट जालें. आतां तें परत सायलंट नांतना तें किंगी पडून गेल्ले बरी आसा. म्हळ्यार म्हजो ताळो देवाक आयकचें, देवाचो ताळो म्हाका आयकोवची गरजच ना. म्हजो ताळो आयकचें, हांवें मागलें देवाक आयकचें. कितले स्वार्थ न्ही गे आमी. चिंतून पळया कितले स्वार्थी आमी. और एक मागण्यांत देवान आयकचें 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 म्हणटा, पूण देवाचो ताळो आयकोवंक आमकां फुरसत ना. लेकीन देव म्हज्या आनी तुजे कडेन उलयता. देवाचो ताळो आयकोवंक आमी फुडें सरचें. देखून देवाचें उतर सांगता. जर आमी पळयल्यार एक्सोडस निर्गमन पुस्तक 3रो अध्याय थंय 1 वाक्य अशें सांगता. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकांच्या बकरो हिंड राखतालो. तो कितें म्हळ्यार ताणें थोड्यो संगती केल्यो आनी तो भियाण तो धांवलो तसो गांवसून ताच्या रायपणाचें कितें आशिल्लें पराव्याच्या आसतना तो धांवलो. कित्याक म्हळ्यार तो भियेलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें एकले थंय जीव काडिल्लें पवित्र पुस्तक सांगता आमकां. कित्याक म्हळ्यार ताणें मारलें
आनी इस्रायला विरोध इस्रायलाच्या भुरग्यां विरोध कोण झुजताले तांकां आयकल्याक कान सोडले. दुसरे दिसा दोग इस्रायल कडेन झुजतात. तेदा परते तो म्हणटा काल कालें तुवें केल्ले बरी आमकांय करूंक आश येताय गे म्हणून. तेका कापरा म्हळ्यार तेदा कळ्ळें ताका हांवें काल केल्लें कामां सकणांक कळ्ळें आतां म्हणून. देखून तो धांवता आनी ताच्या मांवाच्या गांवाक पळया मिद्यानाक वता आनी थंयच्या याजकाच्या बकरेन राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आरान्य उतरोवन पळया थंय देवाचें उतर आमकां क्लियर सांगता. तो व्हरून गेलो न्ही जावन केदाळे आरान्य उतरोवन ताच्या बकऱ्या सोडून ताणें सोरोवना केदळ मिसरी. तो खंय व्हरतलो खंय तण आसा खंय उदक आसा त्या जाग्यार वचून शेलयांक सोरोवन फाटीं हाडटलो. पूण हांगा एक पळया देवान कशें एका मनशा कडेन उलोवचें पळया. एक दीस तो आपलो हिंड आरान्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो ओरेबा लागीं वचून पावलो. पळया ओरेब पर्वता लागीं वचून पावलो. म्हणजे थंय ओरेब पर्वत म्हळ्यार देवाचो पर्वत. ओरेब पर्वत म्हळ्यार देवाच्या पर्वता लागीं तो पावलो. ओरेब म्हळ्यार देवान वस्ती करचो जागो देवाचो पर्वत आनी त्या पर्वता लागीं तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एक झिलकुटा मडेन ताका दिश्टीक पडलो. पळया देवाचो दूत जळत्याच्या बोल्यांत तो दिश्टीक पडलो ताका. जळोन आसा बोलें. त्या टायमार इतले पुरा थोडेपणी धग पडटाले गी इतले गरम आसताले गी फातर कितें वाऱ्याक आदां घसटून उजो पेट्टालो आनी रानां बरा भस्म जाताली. हें पुरा देखून तो आरण्याक वचून वचनातलो बकऱ्यांक व्हरून. ताका कळीत आसलें कालें पुरा ताच्या जिवितांत ताणें पळयल्लें कशें पुरा. पूण हांगा फस्ट टायम तो पळयता एक बोलें जळटा पूण तें उलपण वचना लासून वचना जळटा. आनी देवदूतांच्या मदें ताका दिश्टीक पडलो म्हणटा. झिलकूट जळटालें पूण तें लासनातलें तें ताणें देखलें. येदोळ म्हणसर झिलकूट जळटालें तें लासून वेतालें पूण आज तो पळयता झिलकूट लासता पूण जळोन वचना. पळया कितलो फरक पळया सर देवाचें अजरपण. मैजेन म्हळें झिलकूट कित्याक लासना हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. पयसतान पळयतालो तो. आतां ताका इल्लेशें दुबाव जालो. आमी तशेंच न्ही कांय इल्लेशें दुबाव जाल्यार लागीं वचून पळोवंक आसा. मैजे त्यात आमचे बरी तोय गेलो आनी लागीं वचूंक पळयलें. कित्याक पूण देव थंय 4थ्या वाक्यान सांगता मैजें तें पळोवंक लागीं सरतालो तें सर्वेस्परान पळयलें. तूं ह्या संवसारांत कितें करताय खंय वेताय खंय कितें करताय सर्वेस्पर तुका पळयता. तुज्या जिवितांत तो तुका पळयता. तुज्या जिवितांत तो आसा. कशें मैजेक ताणें पळयलें आनी पळय झिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो मारलो. खंय तावन भायर तावनी झिलकुटा मदें तावन त्या जळत्या उज्या तावन देव उलयलो आनी म्हणालो मैजे मैजे. मैजेन जाप दिली अबळे हांव हांगा आसा. पळया देव उलयता मैजे कडेन. मैजे कितें सांगता मैजे कितें सांगता आले हांव हांगा आसा. आपले हांव हांगा आसा. हांवें सांगलां गे तुवें सांगलां गे. देव उलयता. पळया तुमी ग्रंथांनी बरा वाचल्यार एक प्रवाद्याक देव उलयता 2 पटी 3 पटी उलयता. आपले हांव हांगा आसा. थंय देव सायलंट जाता. पूण हांगा सायलंट जायना. देव परत 5व्या वाक्यान मुखार म्हणटा पळया 6व्या वाक्यान फुडें उलोवन ताणें म्हळें हांव तुज्या पुर्वजांचो देव. हांव देव अब्रामाचो. हांव देव जाकोबाचो. हांव देव इजाकाचो. हांव जिवंत आसलेल्यांचो देव. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव कशें मैजे कडेन उलयल्लो तशें तो देव आज म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन उलयता. म्हजे कडेन तुजे कडेन संवाद चलयता. जर ताच्या ताळ्याक हांव कान दिना जाल्यार हांव फोंडान देवलेली बरी जातलो. देखून ताच्या ताळ्याक कान दिवची गरज. आमी ताच्या ताळ्याक कान दिवया. ताच्या सांगाता जियोंक आमी पळोवया. ताची खुशी कितें म्हणून जाणा जावची कृपा आमी आज मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक देवाचो ताळो आयकतलो तो भागी. मैजेन देवाचो ताळो आयकून देवाची सेवा करूंक लागले. त्या जत्रेच्या घरांतून भायर आयलो
आनी त्या बकऱ्यांक सोडूनचे ताणें सोडून सोडले आनी देवाच्या भुरग्यांक इजिप्ताच्या गुलाम करीत आसलेल्या इस्रायल परजेक थंयच्यान भायर काडून हाडचे खातीर देवान ताका नेमाक केलो. आज जावंक पुरो तूं खंयच्या परिस्थितीर आसाय, खंयच्या कुटुंबांत खंयचेंय काम करताय, जर देवाचो ताळो तो आयकत जाल्यार जावंक पुरो तूं फाल्यां एक बरीं कामां करूंक तुका देवान नेमाक केलां. समाज सेवक जावन तुका नेमाक केलां. ह्या वाड्यांत एक गुरकार जावन नेमाक केलां जावंक पुरो. ह्या वाड्यांत एक प्रतिनिधी जावंक नेमाक केलां जावंक पुरो. ह्या कितें फिरगेजन सेवा दिवंक तुका नेमाक केलां जावंक पुरो. जेन्ना म्हणसर तूं देवाचो ताळो आयकनाय तेदोल म्हणसर हें तुज्यान करूंक जायना. एखाद्या मैजेन देवाचो ताळो आयकनातलो जाल्यार मैजेचे त्या शेलयांक होरेब पर्वतार लागीं ताणें व्हरनातलें जाल्यार, देवाचो ताळो तो आयकनातले जाल्यार त्या शेलयांक सोडूनच तो मैजे देवाच्या कामाक करूंक तो सोगतो ना. ज्या दिसा ताणें देवाचो ताळो आयकलो त्या दिसा त्या शेलयांक सोडूनचे ताणें सोडून दवरले. ज्या दिसा देवाचो ताळो आयकलो ताच्या मांवाचें घर ताणें सोडून सोडलें. ज्या दिसा ताणें तसो ताळो आयकलो आपल्या बायले भुरग्यांक सोडून त्या देवाच्या सभेंत तो येवंक सुरू जालो. आनी इजिप्ताच्या गुलामगिरींत 400 वर्सां तावन कश्ट जाली इस्रायल परजा, तांकां सोडवण दिवचो पयलो प्रवादी तो जालो. पळया कितले लोक सदां 400 वर्सां धांवन इस्रायल परजा कश्ट जाली. आज मगच्या भावा आनी भयणी, तुज्या कितल्या वर्सां जावन तुजें कुटुंब कश्टांत जावंक पुरो, कितल्या वर्सां जावन तूं दुखदनी भोगताय जावंक पुरो, कितल्या कश्टां जावन तूं कश्ट सोंसताय जावंक पुरो, कितल्या वर्सां जावन तुज्या मती खरांदाय आसा जावंक पुरो, कितल्या वर्सां जावन तुज्या काळजाक कडसाण आसा जावंक पुरो, तुजें जिवीत तें एक दुसरें जावंक पुरो. पूण मगच्या भावा आनी भयणी, आज तूं एक काम कर, सर्वेस्परा देवा मुखार बस आनी देवाचो ताळो आयकूंक प्रयत्न कर. सर्वेस्पर देवाचो ताळो आयकूंक प्रयत्न कर. जेन्ना तूं सर्वेस्पर देवाचो ताळो आयकताय तुका सुटका मेळटा, तुका सोडवण मेळटा, तुजे कश्ट उणें जाता, तुजें निराशपण पयस जाता, तुजी पिडा आशिडा पयस जाता, तुजे आयलेले कश्ट दुखदोनी तुजे ताण पयस व्हरतात. कित्याक तूं देवाच्या ताळ्याक आयकताय जाल्यार, खाण दिताय जाल्यार देवाच्या कामाक तूं नेमक जातलोय. तशें मैजे देवाच्या कामाक नेमक जालो. मगच्या भावा आनी भयणीनो, समजून काण घेया, तुजें आनी म्हजें आपोवणें कितलें मर्तें जावन आसा, तुजें आनी म्हजें आपोवणें कितलें भाग्यवंत जावन आसा, तुजें आनी म्हजें आपोवणें कितलें देवाक मनमोवचें जावन आसा. कित्याक आमी देवाच्या आपोवण्याक येदोळ पाळो दिवना, या ताळो तसो आयकूना, त्या खातीर आज हांव ह्या परिस्थितीर आसा जावंक पुरो. 33 वर्सां म्हज्या जिवितांत हांवें देवाचो ताळो आयकूं नासलो. म्हजोच ताळो देवाक हांव उलोवंक सडिनातलो. हांवें उलोवचें, हांवें सांगचें पुरो, हांव तो सगळें. देव खंय आसा म्हाका कळीत ना. देवाचो ताळो आयकूंक खंय पुरसत आसा. ह्या संवसाराच्या राटावळींनी, ह्या संवसाराच्या धांवणेंत, ह्या संवसारांत आसल्या त्या आशा आकांक्षेक, ह्या संवसारांत दूड जमोवचे, वडपण जमोवचे, गाडयो काणग्यांचे, घर बांदचे, एंत मनीसांचो इनवॉल्वमेंट जावन आसा आजुनी. हांव तशेंच आसलो, देवाचो ताळो आयकूं ना. जेन्ना म्हाका कळ्ळें देवाचो ताळो आयकूंक जाय, 33 वर्सांच्या प्रायर देवाचो ताळो आयकलो. आनी देवाचो ताळो आयकतना म्हाका सगळ्या कामांत हांव देवान मेकळें केलें. सगळ्या संवसारांत म्हाका मेकळें गेलें. खंयचेंच दूड जमोवंक म्हाका सोडूना, खंयचेंच कामां करूंक म्हाका सोडूना. बगर म्हाका न मेळ्ळें खाली देवाच्या सेवे खातीर, देवाचें महिमा प्रगट करचे खातीर. त्या खातीर आमी भायर सरले. आमचें कुटुंब सगळें हातूंत इनवॉल्वमेंट जालें. आनी तें जावन आसा 2000 संपूर्ण तरान आमी सगळीं संवसाराचीं कामां सोडलीं आनी देवाचीं कामां आरंभ करूंक सुरू केलीं. त्या दिसतावन हें सगळें देवान आमकां फावो केलें. मगच्या भावा आनी भयणी, आज देवाचो ताळो तूं आयकशी जाल्यार तुजें काळीज दारूण करिनाका म्हणटा. मेरी बांद केल्ले वरी तुमचे काळीज दारूण करिनाका म्हणटा स्वामी. आज देवाचो ताळो आयकया मगच्या भावा आनी भयणी. कित्याक आमी किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचून पळयता. किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 40 आनी 6 अध्याय 46 हातूं 46 चॅप्टर 46 वर्स 10 आमी वाचता. शांत रावा. पळया, शांत रावा. देव उलयता, शांत रावा, गडबड करनाकात. मागणें करा आनी शांत. देव उलयता म्हणसर शांत रावा. तेदोळ म्हणसर उठनाकात. उलयता म्हणसर शांत रावा. बसा, देवान उलयचेत म्हण हट्ट धरा.
बसा, मागणें कर धांव नाकात, बसा. पयलें पुराय आमकां एक संवय आसली इगर्जेंत मीस सुरू जावच्या एक 5 मिनटां पयलें लोक येवन बसतालो, आपल्या पातकाचें बक्षाने मागतालो, प्रिपेर जातालो, मागण्याक मिसाच्या बलिदानाक प्रिपेर जातालो. आनी बरें करून एक इनवॉल्वमेंट आसलें लोकांचें. पयलें हांवें एक 25 वर्सां पयलींचे विशय सांगची तुमकां. इनवॉल्वमेंट आसलें, बरें कर शर्माव आयकतल्या, बरें मिसाच्या बलिदान आमी भेटयतल्या. पूण मागीर आमी मीस जाल्या उपरांत लास्ट निमाणें कंतार जाल्या उपरांत थोडो वेळ मागण्यान बसताले, सायलंटार बसताल्या इगर्जेंत. पयलें आमी कॅरिझमॅटीक रेतिरो करतना जावंक पुरो, मागणें जमो त्यो कॅन्डिडेट जावंक जाल्यार जावंक पुरो. मागणें पुरो जाल्या उपरांत म्हळ्यार तातूंत सायलंट आसतालें, 2-3 मिनटां सायलंट दितले आमी. पूण मागीर मागणें जाल्या उपरांत आमी थोडो वेळ मौनपणी बसून भायर वचून लोकांक मेळटले, लोकांचे परिस्थिती पळयतले. आनी पुरो मीस जाल्या उपरांत थोडो वेळ मौन बसल्या उपरांत भायर वचून आमच्या कुटुंबाची आमकां त्या खुंद्या कडेन सांगता मेळटाली. आमी सगळीं उलयतले, बरें डिस्कस करतले, बरें कालें करतले. आमकां कांय ते दळा कितें म्हळ्यार गडबड नासली, आमकां फुरसत आसली, शांत रावतले आमी. आज पळया मीस वचोन या, देवाच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणून ते याजाक सांगतना हांगा ही गरज खाली. लास्ट निमाण्या कंताराकी लोक रावना, लास्ट कंतार जातना कोणी इगर्जेंत ना थंय. आनी कांय ना, ते इगर्जेंत त्या भायर हेच्या पयलें पुरो लायट फॅनां पुरो बंद जावन जाली. तुमकां वचना जाल्यार भायर धाडचे बरी परिस्थिती आसात. चिंत्या तर देवाक पळया, हांवें एक म्हाज्या मोथीन चिंता पेंवचें केदाळे तुमकां कशें बघता म्हाका गुंतून हांवें फ्री जावन उलोवचें. तुमचीं भुरगीं आसात, मस्त तुमी काजारी आसात, तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां एक दीस उलयना जाल्यार तुमकां बेजार जायना गे. थोडीं कितलीं आवय बापूय सांगता म्हजें भुरगें म्हजे कडेन उलयना, म्हजी चेडूं म्हजे कडेन उलयना, रागान रावता, तें हें करता, अशें करता, कितलीं बेजाराय उलयतात. तर तुमचीं भुरगीं उलयना जाल्यार तुमकां कितलें बेजार जाता. तर आमी देवाचीं भुरगीं, ताचीं भुरगीं देवा कडेन उलयना जाल्यार, देवान सांगलेलें आयकना जाल्यार, तुमच्या भुरग्यांक आवय बापायन सांगलेलें आयकना जाल्यार तुमकां कितले राग येता आपल्या भुरग्यांचेर. एक आवय ना, हांवें म्हजें सांगलें एक चूर आयकना म्हजें भुरगें, म्हजें तूं आयकना, म्हजो पूत आयकना, कितले आमी बेजार उलयता, कितलो आमकां राग येता. तर देवान उलयल्लें आमी आयकना जाल्यार देव कालें करतलो न्ही. तो सगळ्या संवसाराचो सर्गी सोदनी न्ही. तो म्हाका आनी तुका आवयच्या गर्भांत रचलो ताणेंत न्ही. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ते पवित्र आत्मा घाल्लो ताणेंत न्ही. म्हज्या आनी तुजी कूड सगळी ताणें क्रिएट केल्ली ताणेंच न्ही. आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलो म्हूण सांगता जेजू. देव सांगता इसाया प्रवादीचें पुस्तक 40 अध्याय 2 वाक्यांत, हांवें तुज्या आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलो. हांव आजुनूय तुका आदार दिवन आसा. पूण त्या तुज्या बापायची, तो आमचो बापूय, आत्मीक बापूय, आत्मीक बापूय तो आमकां. आनी आमकां कांय तरी बाचाव करचें जाल्यार ताणेंत करचें. संवसाराचो बापूय म्हाका आनी तुका बाचाव करूंक शकना. संवसारांतली आवय तुका आनी म्हाका बाचाव करूंक सांगता, ती म्हज्या आनी तुज्या खातीर मागोवंक पुरो. तुजे भाव तुका बाचाव करूंक शकनात, ते तुज्या खातीर मागोवंक पुरो. तुजी भयणी तुका बाचाव करूंक शकनात, ती तुज्या खातीर मागोवंक पुरो. पूण बाचाव करचें समयान न्ही, बाचाव करचें देवान न्ही. ताचो ताळो केदाळ आयकूंचो आमी, त्याच्या ताळ्याक केदाळ आमी कान दिवचे. देखून आज एक प्रयत्न करया. तुम्ही 1-2 घंटे 3 घंटे मागणें करच्या बदलाक एक सायलंट रावून देवाक उलोवंक तुमचे कडेन सोडा. उलोवंक आमींत उलयलें पुरो. देव आमचे कडेन कांय तरी उलोवन दी न्ही. ताकाय उलोवंक मन आसा न्ही, ताकाय तुज्या लागीं उलोवंक आशा आसा न्ही. ती आशा जारी करचें न्ही. हांवें आनी तुवें, हांव आनी तुजी जर आवय बापायची आशा भुरग्यांनी जारी करना जाल्यार आवय बापाय बेजार जायना. तशेंच हांवें आनी तुवें देवाची आशा जारी करना जाल्यार देवाक बेजार जायना गे. ताकाय ह्या संवसारांत धाडला जाल्यार म्हज्या आनी तुजे बरी ते कुडी रक्ताच्या मासा रक्ताच्या जावन ताका ह्या संवसाराक धाडला न्ही गे. तुजीं भग्नां जाणां जावं, तुजे कश्ट जाणां जावं, लोकांचे जे वैयक्तीक कितें जिवीत आसा तें जाणां जावं, देवान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. न्हय कोणें नास जावच्याक,
बगार हांवें आनी तुवें बाच्यावी जोडच्या खातीर देखून देवाचो ताळो आयकूंक आमी मुखार या. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 9 वेसल्ल्यान तुमी वचा. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 कितें आमकां सांगता पळया. देवाचें उतर जॉन चॅप्टर 4:24. देवाचो आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी पळया तर सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाय. देव आत्मो, देव आज जियेता आमचे ते आत्म्या रुपार जियेता. आनी एका टायमार देव सर्गींच्या राजांत जियेतलो आनी मनशांक प्रवादी धाडटलो. दुसरे फावटी देव पुता मारिफात उलयलो, पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. आतां देव पवित्र आत्म्या मारिफात उलयता. पवित्र आत्मो देव आत्मो जावन आसा, देव आत्मो जावन आसा. देखून ताका आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाय. देव आत्मो. आतां आत्मो पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्मो आमकां सांगता. हांवें ही तोक दिवच्या पयलें मागणें केलें हे पवित्र आत्म्या तूं उलय, हांव न्ही. म्हाका ह्या विशयान कांय कळीत ना, पूण तुका सगळें कळिता पवित्र आत्म्या. सगळ्यो संगती तूं जाणाय पवित्र आत्म्या. जी कितें उलोवंक जाय तें तूं म्हज्या मतीन घाल आनी म्हजी जीब तुजी हातेर कर आनी तूं उलय. देखून हर एक संगती पवित्र आत्मो तुमकां रिवील करता. मगाच्या भावा आनी भयणी, पवित्र आत्मो म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन उलयता. देखून आज सर्वेस्पर देव सगळ्या प्रवाद्या कडेन उलयलो, जेजू तशा लोकां कडेन उलयलो. आज पवित्र आत्मो म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन उलयता. देखून पवित्र आत्मो आमकां सदांच आदार दिता. सौर संगती तो आमकां कळीत करता. हें जेजूचें तूं उतर पळयार. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करी जाय म्हणून सांगता जेजू जुवांवच्या वंजेलान 4 अध्यायान 20 आनी 4 वाक्यान. देखून आमी त्या पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकचे. कित्याक पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकताय जाल्यार तूं देवाचो ताळो आयकताय. पवित्र आत्म्याचो ताळो तूं आयकता जाल्यार तूं जेजूचो ताळो आयकताय. कित्याक आतां तुजे कडेन उलयता पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्याक देवान ह्या संवसाराक धाडला आपल्या पुता मारिफात. आनी तो बसयलेलो काळ आतां आयला आमचे कडेन. जशें जॉयल प्रवाद्या मारिफात आमचे कडेन उलयता म्हूण सांगलां. आनी पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो, तो तुमकां संपूर्ण स्वता करून पायतलो. तो आपलेच ताकी कितेंच उलोवचो ना. बगर जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें तुमच्या उडासा काडटलो, तें मात्र उलयतलो म्हणटा. जर जेजू कितें सांगता तें पवित्र आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय उलयता. देखून आमकां गायडन्स पवित्र आत्मो जावन आसा. आमच्या जिविताचो दातार आतां पवित्र आत्मो जावन आसा. आमकां ह्या संवसाराच्या मेळेपणांतलो काडूंक तो पवित्र आत्मो आदार दिता. पातकातान मेकळे जावंक पवित्र आत्मो आदार दिता. आमचे बंदपास तुटूंक पवित्र आत्मो तो ताच्या उज्यान आमकां बसमून नितळ करता. तुजे कश्ट, तुजे अनुमार, तुजे पीड आशा सगळो पवित्र आत्मो काडटा. कित्याक पवित्र आत्मो देवान बासयलेलो आत्मो ह्या संवसाराक धाडलेलो आपल्या पुता मारिफात. त्या पेंतेकोस्ता दीस आपोस्तालांचेर आनी मरियमाचेर देवून आयल्लो पवित्र आत्मो. तेदोळ मुसर आपोस्तालां कडेन जेजू मरण पावन जिवन जावन 3 पटी दिश्टीक पडलो तो आपोस्तालांक. तशे उपरांत थंय उलोवणें बंद. मागीर आपोस्तालां उलोवना. ताचे उपरांत उलयलो केदाळा पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो देवून आयल्या उपरांत पवित्र आत्मो तांचे कडेन उलयलो. खंयचे कडेन वचचे, खंयचे कडेन वचूं नजो, कोणा खातीर मागचे, कोणा खातीर मागोवं नजो, सगळें गायडन्स पवित्र आत्मो दिता. तुवें पत्रां वाचल्यार कळटा. सांबावली जाय जाल्यार दंदुताचें कृत्य 1 वाचल्यार पळयत तुमकां कळटा कशें पवित्र आत्मो उलयतालो गी म्हणून. जेजू जिवन जाल्या उपरांत पवित्र आत्मो उलयता. आज सगळो संवसार चलयता जाल्यार पवित्र आत्मो चलयता. पवित्र आत्म्याची सकत देखून हांवें आनी तुवें आपणायचें. पवित्र आत्म्याचे अभिशेक हांवें आनी तुवें आपणायचें. आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं हांवें आनी तुवें जियेचें. मगाच्या भावा आनी भयणी, देखून आमच्या मागण्यांत सायलंटाची गरज आसा. सायलंट रावची गरज आसा. मगाच्या भावा आनी भयणी, समजून काण घेया आमी. लुकाचो वांजेल आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 18 आनी थंय आमकां क्लियर सांगता पळया. लुकाचो वांजेल 4 अध्याय 17 वाक्यातावन आमी वाचून पळया.
तो सिनागोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचून उबो रावतस ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हांडिलो आनी ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें, देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. पळया, जेजू ह्या संवसारांत उलयलो जाल्यार कोणा मारिफात उलयल्लो? पवित्र आत्म्या मारिफात. पयल्या उतर ताचें कितें इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत प्रवाद केल्लें गे तें हांगा जारी जाता. पळया, देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेत आसलेल्यांक सुटका, कोड्यांक दिस्त, लंचतले सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडलां. कालें करूंक धाडलां म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत. म्हज्या भावानी म्हणी ह्या संवसारांत हर एका प्रवाद्याक आनी एका प्रवाद्यान मागला, हर एका रायाक आनी एका प्रवाद्यान मागला, आनी हर एका याजकांक आनी एका बिस्पान मागला, हर एका लायकांक याजकांनी मागला. जेजूक मात्र देवान मागलो. एकलोच व्यक्ती ह्या संवसारांत देवान मागलो. दुसऱ्या सगळ्यांक देवान नमेरल्या प्रवाद्यांनी मागले, देवान नमेरल्या याजकांनी मागले म्हाका आनी तुका. पूण जेजूक हांगा पवित्र सांगता देवान मागलोलो, देवान मागून ह्या संवसाराक धाडलेलो, देवान अभिशेक करून धाडलेलो, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो. देखून तो म्हणटा देवाचो आत्मा म्हजेर आसा. आज तो आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. जेजून गेल्लेलें खाण गेल्लें बावतिस्मंत म्हाका आनी तुका दिला. जेजून बॅप्टिजम काण घेतना कसो पवित्र आत्मा ताचेर देवण आयिल्लो, हांवें आनी तुवें बॅप्टिजम काण घेतना तोच पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय देवण आयला. तेदे लागून आमी ल्हान भुरगीं आमकां कांय कळोवंक ना. देखून आमकां क्रिस्म म्हणलो आनी एक सक्रामेंट दितात. आमकां जाणवाय आयिल्ल्या उपरांत, आमकां सदां 16 वर्सांच्या उपरांत दिवचो तो सक्रामेंट आमकां. त्यात आमकां जाणवाय आसता, आमकां कळटा कोण म्हणून. पवित्र आत्म्या विशीं जायती शिकोवन दितात, जायत्यो दोतोन आमी आयकता, पूण पवित्र आत्म्याची मागणी आमी विसरून वेता. आमी पवित्र आत्म्याक कान दिवंक आसा. देव आमकां आमचे कडेन उलयता पवित्र आत्म्या मारिफात. जेजू कडेन हर एक संगती उलयल्लो पवित्र आत्म्या मारिफात. जेजून हर एक संगती सांगतना हे लाजर भायर ये म्हणटना ताका भितर तो भायर हाडलो पवित्र आत्म्यान. जायराच्या दिवेक जिवंत उठयतना ताका जिवंत केल्लें त्या पवित्र आत्म्यान. त्या विधवीच्या स्त्रियेक तंबाक हात दिवन उठयतना भायर हाडलें पवित्र आत्म्यान. सगळें पवित्र आत्म्याचें काम जेजूच्या मिसावांत आमकां दाखोवन मेळटा. सगळ्या सिसांच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें काम आमकां दिसून येता. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबा जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तोच पवित्र आत्मा आमकां गायड करता. त्याच पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागल्यार पुरो, त्या पवित्र आत्म्याचो ताळो हांवें आनी तुवें आयकल्यार पुरो. आमचे समस्या पर्याय जातात. आमकां समस्याक एकच वाट तो जावन आसा पवित्र आत्मा. जर पवित्र आत्मा आमकां हर एक संगती कळीत करता, हर एक संगती कळीत करता. देखून हर एक संगती आमी विशेश जावन आज आमी पळयता म्हज्या भावा आनी भयणी जायते मागणे करतना मॅसेज दितात, हिलींग करतात, डेलिव्हरन्स करतात. कोणा मारिफात, कोण तें कळीत करता मनशाच्या जिवितांत काल्या म्हणून तांचे तें आसलेले भितर आसले लिपोवन दवरलें कोण भायर काडूंक शकता? पवित्र आत्मा मात्र भायर काडूंक शकता. खंयच्या मनशांक ती सकत आसा, जाणवाय आसा ना. जर देवान थंय सांगता, आमी वाचता आमी जाणवायच्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत, जर तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिनातलो जाल्यार संवसाराच्यो वस्तू तूं जाणा जावंक आमकां जायना, तर सर्गींच्यो वस्तू आमी जाणा जावच्यो जाल्यार कशें आसलें? जर तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिनातलो जाल्यार तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र आमकां जाणवाय मेळ्ळी. पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र आमकां तुजी वळख मेळ्ळी. पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र देवाच्या उतरांची समजणी मेळ्ळी अशें सांगता जाणवायचो ग्रंथ. सलमांव राय विजडम चॅप्टर 9 वर्स 17 सांगता, तुवें जर पवित्र आत्मा म्हाका म्हज्या जिवितांत धाडिनातलो जाल्यार, तुवें जर पवित्र आत्मा म्हाका दिनातलो जाल्यार हांवें तुजी स्वता जाणा जावची कशी आसतली. क्लियर सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी. आमी एक गडी मेळ्ळ्यार वाचया आमी. तुवें जाणवाय दिवंक नातली जाल्यार
तुवें जाणवाय दिवंक नासले जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मा धाडूंक नासलो जाल्यार वयर ताण तुजो पवित्र आत्मा धाडूंक नासलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण तुजी शकता? खुशी देवाची खुशी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समजून करचें कशें कोण शकता? कोण शकता देखून आज मस्तू कित्याक म्हळ्यार जिवितांत आमी रॉंग गायडन्स कान घेता कोणा तावन मगच्या भावा आनी भयणी कोणा तावनी तुमकां गायडन्साची गरज ना पवित्र आत्म्याक माग पवित्र आत्मा ताळो आयक पवित्र आत्मा तुका गायड करता दुसऱ्या कोणाची तुका गरज ना कित्याक कोणाचे आयकोन कित्याक तूं सांपडताय कित्याक पासांनी तूं सिरकोन पडताय कित्याक तुज्या जिवीत तूं विबाड करताय कोणाची उतरां आयकोन पवित्र आत्मा तुका गायड करता म्हज्या जिवितांत हांव इतलीं वर्सां जालीं कोणा कडेन एक कावन्सिलिंगाक गेल्लो ना हांव ह्या कोणा कडेन मागोवंक सांगलें ना कित्याक जर पवित्र आत्मो म्हजे विशयांत तुका कळीत करूंक शकता जाल्यार तो पवित्र आत्मा म्हाका म्हजे विशयांत कळीत करूंक कित्याक सकाना तर तुका म्हजे विशयांत कळीत करता तर म्हाका कळीत करना जाल्यार म्हजें थंय कालें म्हणी उणेपण आसा म्हण जालें न्हय होय की न्ही पळया तुमी इल्लेशें चिंतून पळया मतीक इल्लो उजवाड मेळो न्ही पळया काल्याक गरज आसा गे आमकां तुजे विशयांत संपूर्ण कितें घडटलें म्हण कळीत आसा पवित्र आत्म्याक मात्र पवित्र आत्मा मात्र जाणा तुज्या जिवितांत मुखलें कितें घडटा म्हणून मुखार कितें आसा म्हणून स्पिरिच्युअली गायडन्स कान घेजें पूण एक सारक्या मनशाक तुमी विसरून काडचे एक सारक्या ह्या जगाक तुमी विसरून काडचे वट्रासी कोणा कडेन वचून कालेंय सांगून कालेंय करून कान घेनाकात रॉंग मॅसेज दिवन आनी कालें करून तुमचें जिवीत पाड करनाकात तुमचो आल्लो भावार्थी वगडय नाकात गायडन्स जाय हर एकल्या मनशाक एक गायडन्स जाय तुमी विसरून काडा देवा कडेन मागा तुमकां फावो ते बरी एक गायडन्स दितलो मनीस ह्या तुमकां गायडन्स दितलो एक ह्या जग देव तुमकां फावो करतलो गरज आसा देखून अशेंय न्ही अठराशी आमी देवाचो ताळो आयकनासतना रावचें तेंय सारकें न्ही आमी वाचता आमी माथेवाचो वांजेल 8वो अध्याय एक गडीभर पळया 8वो अध्याय वाक्य 16वें वाक्य सांज तस जायत्या देंवचार लागल्या जनाक लोकांक ताचे जर्शीन हाडली आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसाराक धांवडयलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली कोणा मारिफात जेजू काल्याक राती सगळो वेळ मागणें करतालो कोणाचो ताळो आयकतालो तो दिसाक ताणें कालें करचें की म्हणून राती वचून मागतालो आनी सर्वेस्वर बाप ताका सगळे आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं कळीत करतालो तसो ताळो आयकूंक तो येतालो मोळ्यान मागतना जाल्यार देवाचो ताळो आयकूंक ताणें प्रयत्न केले पूण तेन्ना देव सायलंट आसलो मस्त पटी आमी सायलंट रावतना देव आमचे कडेन उलयना सायलंट रावता जावंक पुरो पूण सायलंट रावची संवय एक सोन सोडिनाकात खंय नाल्यार खंय देव उलयता गॅरंटी खंय नाल्यार खंय तुका जानवाय दिता गॅरंटी खंय नाल्यार खंय एक वर्ड ऑफ गॉड तुका दिता गॅरंटी कित्याक तूं कशें बापा कडेन उलोवंक आशेताय तशें बाप तुजे कडेन उलोवंक आशेता आमचें जिवीत प्युरिफिकेशन जावंक आसा आमचें जिवीत नितळ जावंक आसा आमचें जिवीत पवित्र जावंक आसा देवान उलयचें खंडीत जावन देव पातकां कडेन उलयलो भगवंता कडेन उलयलो जेजू कसो पातकांच्या घरा गेलो तांचे कडेन उलयलो आनी जायते फारिसेव पुरा जुदेव आनी पुरा भयंकर उसांबळ जाल्या पातकांच्या घरा जेवता म्हणून जेजून सांगलें पळया हांव आयलां भगवंता खातीर न्हय बगार हांव आयलां पातक्यां खातीर देखून जेजू पातक्यांच्या घरा येतालो आमी आज दुस्मानाच्या घरा येता गे आज आमकां वायट करताल्याच्या घरा आमी विजीट करता गे आमी सगळें रिलेशनांत डिस्कनेक्ट करून दवरलां न्ही गे पळया तर देवान उलोवचें कशें न्हय आमी आयकचें देवाचो ताळो आज तूं आयकताय जाल्यार देवाचो ताळो तुजें काळीज दारूण करिनाका म्हणटा पळया किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचता किर्तनाच्या ग्रंथांत 107 किर्तन 107 वर्सेस 20 तूं कशें आमचे कडेन उलयता गे म्हणून 107 वर्सेस 20 पळया 107 वर्सेस 20 अशें सांगता पळया आपलें उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली उतार धाडून तांकां बरी केली
मस्त पटी आमी त्या उतराक कान दिना पळया. जेजून आपलें उतारदान तांकां बरें केलें. कालें म्हळें आपल्या साकरा खातीर जेजूक घरा आपण व्हरूंक आयिल्लो एकलो अधिपती आनी ताका जेजून कालें सांगलें वच तुजो साकर बरो जातलो. आनी जेजून केदाळा सांगलें ते घडये ते साकर तसो बरो जालो. पळया आज उतारदान बरें करता. जायत्या जाणांक उतारदान बरें करता. जायत्यो साक्षी आसात म्हजे कडेन जेजून उतारदान बरें केल्लें. हांगा उतार धाडल्या वेळार इज्रायलांत अमेरिकांत अजापांनी अद्भुतां जाल्लीं. देखून कांय ना मिडिएटर आमचो मध्यस्थ पवित्र आत्मो तुजे कडेन कितें उलोवंक आशेता तें उलोवने तें वाक्य आयकूंक प्रयत्न कर. तुज्या मागण्यान सायलंट सांबाळ. सायलंट सांबाळ. देखून आज थोड्या ह्या जगांक बरा कॅरिझमॅटीक लायक ना म्हळ्यार कालें कोते थंय बोबो मात्र आसतात. सायलंट प्रेयर येता आसतना आमी वचतो मिटिंगांनी बुरा आमी व्हडल्या व्हडल्या मिटिंगांनी येता आसतना सगळे इंडियाचे कॅरिझमॅटीक रिन्युवलाचे बिस्प लायक आनी ह्या जगपुरा मेळटना थंय एकच प्रॉब्लेम येवचें म्हळ्यार आजकाल सायलंट कित्याक सांबाळनात मागण्याक. कित्याक कॅरिझमॅटीक आज बोबो घालचें मात्र जालां. कित्याक थंय सायलंट ना. ना आमी सायलंट सांबाळूंक आसा. तुमी कोणी तुमच्या मागण्या जमो त्यो कॅन्डिडेट करता जाल्यार तुमी लीड करता जाल्यार सायलंट रावूंक 1-2 मिनटां दिया. 1-2 मिनटां सायलंट रावा. देव आमचे कडेन उलोवन दी. कितल्यां त्या प्रिचारानंत आमचे कडेन उलोवचें. कितल्यां ताणें आमकां हिलींग डेलिव्हरन्स तेंत काल्याक इल्लें देव उलोवन दिना आमचे कडेन. त्या प्रिचारान उलयचे चड न्ही कितें तें आमच्या कानाक नट वता. आमच्या काळजांत रिगता. आमच्या मोतीन कसता. हांव देव म्हज्या कडेन उलयलो. तूं एक संतोश दुसरो मगच्या भावा आनी भयणी. प्रयत्न करया. आज प्रयत्न करया. तुमी प्रयत्न करा. खंडीत जावन सायलंट रावंक प्रयत्न करया. मग्न करूंक प्रयत्न करया. कित्याक म्हाका म्हणटा जुवांचो वांजेल 15वा अध्याय जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 सांगता. पळया जुवांचो वांजेल 15वा अध्याय 3 वाक्य. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात. हांव तुमचे लागीं उलयलें त्या उतरां मारिफात येदोळूच भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. जेन्ना आमी देवाचो ताळो आयकता आमी नितळ जाता. आपोस्तल 3 वर्सां जेजू सांगता आसले. जेजूचे उतर ते आयकले. त्या खातीर जेजू म्हणटा आतां तुमी जाल्यार हांवय उलयल्ल्या उतरां द्वारी. जेजून तांचे कडेन उलयल्ल्या वरवीं ते भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. म्हळ्यार ताचें पोरणे व्यक्तित्व सगळें भेंडून काडलां त्या देवाच्या उतरान. तांचे थंय जेजू उलयल्ल्या वरवीं तांचे ते आसलेलें कोटेपण सगळां सडलां. तांचे ते असलें निरासपण सगळें सडलां. तांचे ते असलें ते कुटुंबाचें अटॅचमेंट सगळें काडलां. सगळें काण उडयलां जेजून. पळया आनी जेजूचे खरें पाटलावदार जाले. देखून जेजू म्हणटा ह्या जुवांच्या वंजाल तुमी जाल्यार आज हांव आनी तूं देवाचें उतर आयकता जाल्यार देव आमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिफात आमी येदोळूच भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. देखून आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय. देवाचो ताळो आयकूंक जाय. वैयक्तीक तरान सायलंटान देवाचो ताळो आमी आयकूंक जाय. देखून आमी गडबड जावचें नाका. काले मागणें जाल्ले बडा 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 जावंक हांवें पोर 2-3 कडेन मागणें जमते सांगलें. पयलें आमी एक मागणें जाल्या उपरांत कितलीं जाणां सांगता मेळटल्या उलयतल्या कोणाच्या कस्तान पावतल्या कोणाकी कुमक जाल्यार आमी करतल्या. आतां कांय ना. मागणें जालें मंगळपुत्रान लोक धांवून गेलो. लास्टाक उरचे ते म्युजिशियन आनी हांव मात्र. दुसरें कोणी ना. म्युजिशियन ताका ऑर्गनांनी काडूंक जाय. म्हाका म्हजें पुरो पॅकींग करूंक जाय न्हय. आमी दोगांत उरचे थंय आनी लिरिक्स करता जाल्यार सिल्वी थंय उरता. तेका मात्र आमी उरचे. कोणी ना थंय. लायटी पुरो काण जाले. आमी काळोखांत बैसनचे मागीर कोणी चिंतू काद इगर्जेतां काळोखांत खंय जावन येतात हे गी म्हणून. परिस्थिती तशी जाल्या. आमकां वेळ ना आजकाल. एकामेका मेळोवंक वेळ ना. देवाच्या ताळ्याक आयकूंक काण दिवंक वेळ ना. तर आमचे समस्या परिहार जावचे जाल्यार कशें. आमचे कश्ट परिहार जावचे जाल्यार कशें. आमचे पिडा शिडा गूण जावचे जाल्यार कशी.
देवान उलयतना आमकां ताळो दिवंक आमकां कान दिवंक देवाच्या ताळ्याक अवकाश ना गे, पुरसोत ना गे, वेळ ना गे, तितले आमी आज बिजी जाले हांव गे. चिंतून पळया बारीक गरजेचे वाक्य जावन आसा हे देखून आमी समजून कान घेया. मगच्या भावा आनी भयणी, इसाया प्रवादी आमकां सांगता, इसाया परनासल्यान तुमी आसल्यार बूक काडा, इसाया प्रवादी थंय 40 आनी 4 अध्याय, 40 आनी 4 अध्याय वाक्या 20 आनी 6 अशें सांगता. हांव म्हज्या सेवकाचें उतर खरें जायशें करतां आनी म्हज्या दुताचें येवजण सुफळ करतां. हांव जेरुजलेमाक म्हणटा, तूं परतून लोकांचो निवास जातली, आनी जुदाच्या शारां म्हणटा, तुमचें पुनर्निर्माण जातलें आनी तुमचें देसपाटलेली हांव तुमकां वयर उबारतलो. देवाचो ताळो आयकत जाल्यार आमचें पुनर्निर्माण जातलें. देवाचो ताळो आयकत जाल्यार आमचें कश्ट परिहार जातले. देवाचो ताळो आयकचा जाल्यार पिडा आशिडा पयस वतली. देवाचो ताळो आयकचा जाल्यार मोतीची बेजाराय पयस वतली. देवाचो ताळो आयकता जाल्यार काळजाची कोडसाण पुरा पयस वतली. देवाचो ताळो आयकता जाल्यार तुका वेळ मेळटलो हेरांक मेळोवंक, हेरांक कुमक करूंक, थोडे वेळ उलोवंक. मिस जाल्या उपरांत गी, जमागडें जाल्या उपरांत गी, एकांची रेत्रे गेल्या उपरांत गी आमकां वेळ मेळटलो. बिजी ना मगोच्या भावांनी, बिजी आमी करचें. बिजी म्हणनाकात. एक याजक म्हणटालो बिजी म्हळ्यार फूल फॉर्म कालें गे म्हणून ताणें सांगलें. ताचे फूल फॉर्म सांगलें. ताचे पयल्यान ताणें स्पेलिंग विचारलें. बिजी म्हळ्यार केलें BUSY. हाका फूल मिनींग कितें? बीइंग अंडर सैतन्स योक, म्हळ्यार सैतानाच्या जुवाकाल तुका दवरला म्हणून. देखून तूं बिजी. देखून केदार तुमच्या जिवितान बिजी म्हणून सांगनाका. बिजी ना. तुमी सैतानाच्या जुवाकाल नात, तुमी देवाच्या जुवाकाल आसात, जेजूच्या जुवाकाल आसात. टायम आसा आमकां आसा. कुटुंबाक भेट करूंक टायम आसा. कुटुंबान मोगान उलोवंक टायम आसा. कुटुंबाच्या गरजांनी स्पंदन करूंक टायम आसा. समाजान ती इल्लेशे सेवा करूंक टायम आसा. फिरगजांनी सेवा करूंक टायम आसा. वाड्यान ती सेवा करूंक टायम आसा. देवान टायम करेक्ट दिला. 24 hours दिल्या. एक चार्ट करून रावल्यार आमी करेक्ट करूंक जाता. देखून देवाच्या ताळ्याक कान दिया आमी. आनी निमाणे जावन आमी पळया फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र, फिलिपियन्स chapter 2 ते आमकां वाचूंक मेळटा. chapter 2 verses 5 5वें वाक्या अशें सांगता, तुमचें मोन क्रिस्ता जेजूचें मोन जावं दी. निमाण इतल्यांत आमचें मोन आमचें न्हय, क्रिस्ताचें मोन जावं दी. आमचें काळीज आमचें न्हय, जेजूचें काळीज जावं दी. आमची कूड आमची न्हय, जेजूची कूड जावं दी. आमचें जिवीत जेजूचें जावं दी. देखून ह्यो संगती आमी मतीन धरया आनी सगळ्या तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता. ह्या वेळार तुजी देवाची काकुळटांनी कृपा आमी मागया. तुमच्या इंटेन्शना खातीर आमी मागया. निमाणे एक आमी जाता जाल्यार पळया गीत गावन आमी देवाची स्तुती करूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू सगळी तुमची पिडा शिडा कितें आसा ती सगळ्या खातीर आमी मागया. तुमची कितें इंटेन्शन आसात हांव एक घडीवर वाचून ही सगळीं जेजूक आमी भेटोवन दिया. जस्सी म्हळ्यार तिचे फिनेलोपो फेर्नांडीस, अनिता डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर, लिल्ली मास्कारेनस आनी लिल्ली जस्लिन रॉड्रिगस, लाविना डिसोजा, प्रेसिला रोजारियो हांच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर, लीना डिसोजा, एन्नी वेगस आनी प्रमिला डिसोजा, जॉस्मिन रॉड्रिगस, रिटा डिकोस्टा, ऑयलेट डिसोजा, लविना डिसोजा, रॉन्सन डिसोजा, इवेथ कुटिनो, तेल्मा पिंटो हाका कंपून बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी मागीर आमी ग्रेसी पिरेरा, प्रेसिला रोजारियो, हिलारी पायस आनी हांच्या गरजां खातीर, ज्योती प्रिया डिसोजा, रोशन डिमेल्लो, सेलीन पायस,
तुमच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता आनी कोण पुरो आज ह्या मागण्याक सकाळच्या वेळार जॉयन जाल्यात आज तुमकां सकाळच्या वेळार कोण जॉयन जावना जाल्यार मागीर जाल्यारय तुमी हे लिंक थोड्यांक धाडा कितले गरजेचे देवाचो ताळो आयकुचें म्हणलें आज आमी समजून घेतल्या देखून सगळ्या पिडेस्तां खातीर कस्तान वरां सांपडलेल्या खातीर प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेस्तां खातीर एकल्या खातीर मागया हांव थोड्यांची नांवां उलयता जायते जाणांनी आमकां इंटेन्शनां घाल्यांत थोडीं आमी सदांच मागची मनशां आसा तांचे खातीर आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळार तांचे नांव काडून आमी मागोवंक आशेता शरल म्हणलें एकलें भुरगें कॅन्सर पिडेंत ऑलिव्ह म्हणलो एकलो भुरगो कॅन्सर पिडेंत सेलरॉय म्हणलो एकलो तरणाटो ब्लड कॅन्सरांत आनी प्रत्येक जावन आमी मागता आल्बान पिंटो म्हणलो एक भाव आनी जेनट ह्या भयणी खातीर अनिता म्हणली एक बहीण सेवरीन पायस म्हणल्यार एक बहीण आनी तशेंच ग्रेस म्हणल्यार एक बहीण आनी तशेंच आमी मागता केतना खातीर बेन्नी पिंटो खातीर आनी ग्रायटा खातीर आमी मागता जॉन कार्डोजा खातीर आमी मागता हेनरी डिसोजा खातीर आमी मागता ह्या वेळार प्रत्येक जावन लुईस म्हणल्यार भावा खातीर विल्ली म्हणल्यार भावा खातीर वाल्टी म्हणल्यार भावा खातीर जॉर्ज म्हणल्यार भावा खातीर ही सगळीं नानान त्या रितीन कॅन्सर पिडेन वळवळटात तांकां सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया हेनरी क्रास्ता खातीर आनी तशेंच मारिया पिरेरा खातीर आमी मागया लिना डिसोजा म्हणल्यार भयणी खातीर आनी रॉल्विन म्हणल्यार एका भावा खातीर आनी प्रत्येक जावन आमी मागया जेनिफर रेबेल्ला म्हणल्यार भयणी खातीर आयरीन मंतेरो म्हणल्यार एका भयणी खातीर मागया आमी जायतीं जाण रॉय म्हणल्यार एका भुरग्या खातीर यूकेंत आसा कठीण पियोवण्याक वळख जाला त्याच्या खातीर क्लेरिटा म्हणल्यार एका भुरग्या खातीर आनी आज एका आमच्या भयणीचो ल्हान भुरग्याचो जल्मा दीस आसा सामारा त्याच्या खातीर आमी मागया आनी तशेंच आमी मागया ह्या वेळार प्रत्येक जावन कोण पुरो कस्तांत तांचे खातीर आनी डेनिस रॉड्रिगस म्हणल्यार एका भावा खातीर मागया लिल्ली फेर्नांडीस म्हणल्यार भयणी खातीर मागया आनी प्रत्येक जावन एवजीन फेर्नांडीस म्हणल्यार एका भयणी खातीर मागया आमी सगळीं नानान त्या रितीन कश्टां आसा बॅन्सना खातीर आमी मागता आनी सिसील बाय खातीर मागता आमी सगळीं ही पुराय इंटेन्शन आमकां आनी यूट्यूब चॅनलार जायत्या जाणांनी इंटेन्शनां घाल्लीं आसात ग्रेसी पिंटो सेलीन पायस आनी हांचे खातीर आमी मागता ज्योती प्रिया डिसोजा हांचे खातीर आमी मागता ही सगळीं इंटेन्शनां जेच्या पांयां ताला भेटोवन दिया आमच्या विनोने पंगडाक जायते जाणां हजर जातात तांचे खातीर आमची एकली बहीण जेसी बाय कुवेटाक गेल्या मिसांव करते आसा तिचे खातीर आनी सगळे आमच्या टिमांत देवाचें उतार परगट करचीं आसात लविना मस्कारांस विल्मा मॅनेजर्स आनी प्रत्येक जावन फेलिक्स तोरस जोकिम पिंटो आनी जेसिंता डिसोजा आनी तशेंच जायतीं जाणां वर्ड ऑफ गॉड दिते आसात तांकां फ्लाविया लोबो आनी ही सगळीं देवाचें उतार आमच्या शेअर करतात जायते जाणां देखून सकाळच्या मागण्याक जॉयन जाल्यात समेस्तां खातीर आमी मागता ह्या वेळार कोणाची तरी तुमची कितें विशेश इंटेन्शन आसा जाल्यार ह्या वेळार तुमी भेटोवन दिया आनी जेजूक मागया सुमया जेजू आमकां तूं आपोड जेजू आमकां तो सुटका दी जेजू तुज्या पवित्रत्वान आमकां भर जेजू देवाचो ताळो आयकूंक प्रयत्न करा ह्या वेळार घुसपट गोंदळ करनाकात इल्लें मौनपणी दोळे धांपून मौनपणी बसा तुमी एक पटी मौनपणी बसा कितेंच ह्या वेळार तुमची कितें इंटरनेट भेटोवन दिवन सायलंट रावा देवाचो ताळो तुमकां हर एकल्यांक देवाचो ताळो आयकतलो कितें तुमकां बगला मागीर तुमी मॅसेज करा खंडीत जावन आमी तें खंडीत जावन आयकूंक आशेता तें पळोवंक आशेता देखून आमी ह्या वेळार आमी मागया सगळे आमचे जिवीत नवें करच्या खातीर आनी देवाचो ताळो आयकुच्या खातीर आमी मागया Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು,
ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. Magdalene Fernandez itu magda. Settling kama. Amin. Aşirvat izahun diyor magda. Settling beda şila tutkan podan dia bala. Bundade tutkan podan Yesus di janaman. Yara dara kaba uluk sama. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. Thank you Lord, 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 praise you Lord, glorify mighty God. आज खंडीत जावन तुमकां देवाचो ताळो आयकला. देवाचो ताळो तुमी आयकोंक खंडीत जावन सशक्त जाल्यात तुमी आनी खंडीत जावन आनी मुखल्या दिसांनी देव तुमचे कडेन उलयचे तुमकां खंडीत जावन आयकतले. कित्याक देव आमचे कडेन सनाग उलयता. देखून आमी सगळे आमी मागया आनी तुमच्या खातीर आमी मागतले. आनी खंडीत जावन तुमी इतलीं जाणां आज ह्या सकाळच्या वेळार जाल्यार काल आमकां जावना ऑनलायन येवंक. देखून आज आमी आयल्या. तुमी इतलीं जाणां जर जाल्यार तुमकां सुमेस्तांग देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आमी उपकार मानता. तुमचे खातीर आमी खंडीत जावन सदां न्हीद मागता. आनी खंडीत आमच्या खातीर तुमी मागा, आमच्या मिसांवा खातीर मागा. आमी ह्या संवसारांत देवाची सुवार्ता बळादीक तरान परगट करूं जाय कृपा आदार आमकांय मेळचे खातीर तुमी मागा. देखून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सकट आमी जेजून शिकयलेलें मागणें सांगता. आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पथकां बगस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता श्री आमी तेर तूं सदैव आनी सदैव फळच्या ख्रिश्चन जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसा दिन सत आनी सदां सर्वता आमेन. सर्वेस्पर समेस्तांक आमकां आशिर्वादी करून दिवं मागता. तुमकांय समेस्तांक देव बरें करूं आनी कंदीस जावन मुखल्या दिसांनी परत आमी ऑनलायनीर मेळया. सदांय सकाळच्या मागण्यांक जाता तितली जॉयन जाया. सकाळीं 7 ते 8 वरां म्हणसर आमच्या ग्रुपांत आमी लिंक घालता. तुमी जॉयन जरा. तुमच्या खातीर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरो दीस मागता. समेस्तांक देव बरें करूं.